आनी तो फकत जुदेवांचो मात्र न्हय, तो सगळ्यांचो अशें सांत पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटीन सांगता. आनी वो एकलोच दयाळ मोवाळ देव आपले काकुळतीन आमकां तारण दिता, सोडवण दिता. ती फकत आमच्या वावरांतल्यान ती मेळना, तें देवाचें देणें. कोण जेजूक देव म्हूण मानून घेतात, ताची शिकवण पाळटात, तांकां तारण मेळटलें अशें सांत पावलो सांगता. लातीन भाशेंत एक सांगणी आसा, ओरारे एट लाबोरे, म्हणल्यार मागणें करूंक आनी वावर करूंक. म्हणजे मागणें आनी वावर सांगाता बरोबर वचूंक जाय. हांव फकत मागणेंच करतां आनी जें कितें हांवें करूंक जाय तें हांव करिना, तें उपकारना. वा फकत हांव वावर मात्र करतां आनी मागण्यांचेर भावार्थाचेर म्हाका विस्वास ना, तेंय जायना. दोनी बरोबर वचूंक जाय. आनी मागणें आनी वावर सांगाता मेळटना आमची सोडवण आमकां देव फावो करता. आयचें दुसरें वाचप, कालच्या वाचपाचो फुडलो भाग. परत्यान जेजू फारिजेवांचेर आनी धर्मशास्त्रांचेर बडी मारता. तो म्हणटा, तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक जिवेशी मारले आनी आतां तुमी तांचे फोंड बांदतात. आमी कोणाचो जीव काडिना. चडशीं हांगा आसली, इगर्जेंत आसली, कोणेंय कोणाचो जीव काडला असो म्हाका दिसना. पूण आमच्या मदल्यांक फोंड बांदची चड संवय आसा. मेल्ल्याचे आमी फोंड बांदता, मागीर पळया मरणाच्या दिसा कितें, फुलां कितलीं, रीत कितले, मागीर इगर्जेन तांची तोखणाय कितली, हें सगळें चलता. तें सगळें तो मनीस जिवंत आसतना जर केल्लें कितलें बरें जाता न्ही. त्या मेल्ल्या मनशाची कूड थंय आसा आनी ताका आतां कितलीं फुलां घालीं ना घालीं ताचे विशयान कितें उलयलें उलोवंक ना, तें कितें ताका आयकूंक येता ना न्ही. पूण जिवंत आसतना आमी हें सगळें करूंक विसरता वा उणें पडटा. आनी मरतच मागीर एक शो जाता. हांव म्हणना सगळ्यांचोच, पूण चडसो असो जाता. एक फावटी हांव पणजे काजा फेर्नांडीस म्हणून एक स्टेशनरी शॉप आसा, तुमकां खबर आसतली, खूब आदलें शॉप तें. थंय वचूंक वेतालो तेन्ना एकटी तरणाटी अस्तुरी, तिका पळोवन म्हाका गमलें, ही गल्फांतावन सुटयेर गोंयांत आयला. तिणें रस्तो क्रॉस केलो आनी मागीर फाटल्यान एकटी जाणटेली येता आनी ही तरणाटी अस्तुरी तिका बाबू घालून म्हणटा, आगे तुका बेगीन येवपाक जायना, चल बेगीन, खंयच वयता. अरे आवय जाणटी, तिका मातशें हात धरून तुज्यान रस्तो क्रॉस करूंक जावचें नासलें? कित्याक ती जाणटी, ती कशी बेगीन बेगीन चलतली? गाडयो येतात, ते वटेनसून हे वटेनसून गाडयो येतात. ही तरणाटी हे वटेन वता आनी आवयचेर तापता. पण असले आमचो लोक जिवंत आसतना आपल्या आवय बापाय खातीर हेरांक कांय करची नात, मरतच मागीर सगळें चलता. आनी असल्या आमच्या कर्तुबांचेर जेजू बडी मारता. आमचें जिवीत प्रामाणीकपणाचें आसूंक जाय. आनी ह्या फारीज देवाचें जिवीत प्रामाणीक नासलें. तांणी इतले कायदे केले, ते देवान केल्ले न्हय. देखीक देवाचो कायदो म्हणटा, आयतार सोंत पवित्रपणी सांबाळ. आनी कितें केलें? तें करूंक जायना, हें करूंक जायना, माथ्यार वजें व्हरूंक जायना, खांदार वजें व्हरूंक जायना, हातांनी तुज्यान व्हरूंक जायना. पूण आनीच कायदे केलात, तुवें खंय हाताच्या ह्या भागार वजें व्हरयेत, अशें व्हरयेत.
तुज्या पांयाच्या खोंटांचेर दवरून तुवें व्हरयेत, वा एक पोत्यांत कितें तरी घालून तोंडान धरून व्हरयेत, वा कानाक लांबोवन व्हरयेत, वा केंसांक लांबोवन कितें वजन व्हरयेत. कसलें पिशेपण पळयात जुदेवांचें हांचें फारिजेवांचें. तें केल्यार खंय तुवें कायदो मोडल्या बरी जायना, पूण हातान व्हरूंक जायना. असले कायदे तांणी करून लोकांचेर जुदेव धर्म एक वजें कशें जाल्लो. देखून जेजू पळया ते 10 उपदेश 2 उपदेशान दिता. देवाचो मोग कर आनी तूं तुजो कसो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. इतलें सादें आसा. एके फावटी म्हाकाय दिसता आमचो कॅथोलीक धर्म लोकांचेर एक वजें कशें जालां, चड करून पयशांक लागून. कलेक्शन, कितलें कलेक्शन पळय आमचें एक फावटी. हांव म्हणना सगळ्याच इगर्जांनी सगळेच पाद्री करतात. हाकाय कलेक्शन, मिसार एक कलेक्शन, मिसा भायर आनी कलेक्शन, आनी तें कलेक्शन, हें कलेक्शन, दुडू ताचेरूच आमची नदर वेता पळया. आमचो लोक उदार, जें कितें तो उदार मनान दिता तें पावता न्ही ना. परत्यान लोकांक सांगून लोकांचेर आमी वजें करता. आसलोलो दिता, चडशे आसलोले दिनात. मध्यम वर्गाचो, मिडल क्लास आनी दुबळो लोक उदार मनान दिता, पूण तांचेर आमी वजें करूं नये. म्हणजे आतां आमी पाद्री इगर्ज मातेचे वडीलच जुदेव कशे जालात, फारिजेव कशे जालात. म्हण आज आमी तांचेय पासत मागुया. तांणी लोकांचे त्रास समजून घेवंक जाय. लोकांचेर वो क्रिस्तांव धर्म एक वजें करून घालचो न्हय. उलटें जाल्यार तांकां आमी ह्या क्रिस्तांव धर्माक लागून जेजू लागीं येवंक सोंपेपण दिवंक जाय. तर ती कृपा तांचे पासत आमी मागतना आमी हेरां सवें उदार मनाची जावंक देवाचो आदार आनी कृपा मागुया.